साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो ICU कोमात गेला अशें आपणें म्हणिल्लें, पूण आतां तो मेला, सर्टिफायड डेड. हें हॉस्पिटल सुदारवपाक 15 दीस दितात. तितले भितर सुदारणा जाली ना जाल्यार हायकोर्टात PIL दाखल करतलो. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आयज अचकीत दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाक भेट दिवन थंयच्या सोयी गैरसोयींची पळोवणी केली. हॉस्पिटलांत बऱ्योच गजाली जाग्यार घालपाची गरज ताणें उक्तायल्या. आयकात विजय सरदेसायाक. This is our South Goa district hospital, which I had said in the assembly was in coma. हे हांगा जर आतां पळयलें जाल्यार हो ICU कोमान ना, हो ICU मेला, सारको सर्टिफायड डेड. तुमी जर पळयला जाल्यार हांगा दिसतालें की कोविडान सुरवात जाल्ले हो ICU नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत चलतलो. ICU चलना. आमचो मुखेलमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर गोवा मॉडेलाच्यो खबऱ्यो उलयता. गोवा मॉडेल हो आमचो जो मॉडेल सर्वसामान्य मनशाक बेजीक फॅसिलिटी दिवंक शकना. व्हडली बिल्डींग बांदल्या, ताजमहल बांदला आनी तातूंत भितर कांय चलना. लोकांक रिफरल हांगा व्हरचें पडटा, खंय ते GMC. आनी म्हाका सारकें म्हळ्यार हांव इतल्या खातीर हांगा आयिल्लो आहा ते काल म्हाका एका मनशान सांगलां की सारके थोडे प्रॉमिनंट लोक गेल्या दिसांनी जे मेल्यात ते ह्या हॉस्पिटलान दुर्लक्ष जाता म्हणून मेले. कित्याक तांचे कडेन फॅसिलिटीज ना. 400 कोटी मोडून हॉस्पिटल बांदना आनी हें हॉस्पिटल आतां सारकें ताका म्हळ्यार गोमटी दामून हॉस्पिटलाची हें हॉस्पिटल मारून तें एक प्रायवेट कोणाचे तरी हातान दिवपाचो म्हाका दिसता सरकाराचो बेत आहा. नाजाल्यार आनी कांयच रिजन ना. वाय द मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साऊथ गोवा वीच हॅज आमकां देवा कडेन उलोवपी आमदार आहा, अशे म्हळ्यार व्हडले व्हडले लोक आहात जे BJPन गेल्या विकास करपा खातीर. ते लोक आज हांगा हे हॉस्पिटलाची दुर्दशा पळोवन कोणाची तोंडां सगळ्यांची धरिल्लीं आहा. कोण उलयना. ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर कमी आहा, ह्या हॉस्पिटलांत नर्सी ना, MTS ना. रिक्विजिशन केलें जाल्यार मॅनेजमेंटा कडेन खबर ना. त्या निमतान विजय सरदेसायान भलायकी मंत्र्याचेरय हल्लाबोल केलो. पळयात. आमचो हेल्थ मिनिस्टर नवो टावन प्लॅनिंग एक्ट करपाक आतां बिजी आहा आनी ताणें सांगलां की आपल्याचे बापायन केल्लो टावन प्लॅनिंग एक्ट आपूण नवो करतलो. सो म्हाका दिसता ताका टायम ना. साऊथ गोवा खातीर टायम ना. लोकांनी साऊथ गोवा इलेक्शनाक मत मारतना लोकसभेच्या हें तकलेन दवरूंक जाय. कित्याक आमचे खातीर हॉस्पिटल केलां जंय धाडून लोकांक ते मारूंक सोदतात. हें सादें म्हळ्यार एक सादे भाशेन जर सांगतलो की साऊथ गोंयचे लोक मरू, साऊथ गोंय मरू, चड करून साश्टीकार म्हणू, हें सरकाराचो विचार. हांव सरकारा कडेन चड करून विश्वजीत राणे कडेन स्पेसिफीक एक सांगता की 15 दिसांनी ताणें ह्या हॉस्पिटलाक कितें प्लॅन आहा तो सांगचो, नाजाल्यार आमी डेली हांगा एजिटेशन करतले. सरकारान आमकां प्लॅन सांगचो. हांव ताजे कडेन आज चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरयतलो हे स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल. कित्याक हें जर करना वी वील हॅव टू मूव अ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन इन द हायकोर्ट. दॅट इज द नेक्स्ट थिंग दॅट वी वील डू. की साऊथ गोंयचे जनतेचे वतीन वी वील हॅव टू मूव PIL इन द हायकोर्ट. हॉस्पिटल चलना आनी हांगाच्या लोकांक मारपाक सरकाराचो प्लॅन आहा. म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा. आणि आज प्रत्येक एक सादो मनीस ICU जेन्ना पळय तो पडटा तेन्ना एक 20 ते 25 हजार रुपया मनशाक खर्च येता पर डे ICU. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी न्ही. आनी येदो व्हडलो जो पळय हो जागो आसा तो करून असो डेड दवरप, दिस इज क्रिमिनल. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आनी निखिल जल्मी.